Page number 15, A30. Soglia Munchano, Deva Gayon Kora, Service Morachi, Seva Kora, Anandatachi, Bhakti Kora, Surgita Gaur, Vitor Sara, Santo Saneya, Deva Mukar. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी अनेक मार्तिरांची म्हणून तूं समजणी घेवया. एक म्हणजे वो रे आसलेलो बाग्योंत वेन्सिस्लास रक्तसाक्षी. दुसरो जावन आसा लॉरेन्स रुईज. पूण ताचे बरोबर आनी एक म्हणून तूं मार्तीर आसलेले. ह्या दोगांची हांव तुमकां थोडीच म्हायती दितां. वो वेन्सिस्लास रे आसलेलो 22 वर्सांचो आसतना ताका ताच्या भावान इगोर्जेंत सांतिस्मू साक्रामेंताची वेताळां मारून उडयलो. कित्याक लागून? कित्याक तो चिंतालो की हाका तो राव काडीत जाल्यार हांव रे जातलो. पूण वेन्सिस्लाक एक भुरगो जालो. ताका लागून ताका राग आयलो, म्हाका आतां ती पदवी मेवची ना म्हणून. पूण हें कित्याक लागून जालें? कित्याक ताची आवय एक म्हणून तूं ओ क्रिस्ती आसलेली. कोणाची? ह्या दोगांय भावांची. पूण ताजो पाय क्रिस्तांव आसलेलो आनी तो मेलो. तो मेल्या उपरांत ताची आवय म्हणून तूं सगळो कारभार आपल्या हातांत घेतलो. कित्याक तो भुरगो आसलेलो. म्हणटो दुसऱ्यांनी ताका सांगलें अशें तिका करूंक दिनाकाय म्हणून. तो हुशार आसलेलो. म्हणून हळू हळू ताणें कितें केलें, तिणेन हाचे शामायक फुगार करून मारलेली. म्हणटच आनीन मागीर कितें केलें, आनी दुसरे पळय पाद्री आसलेले जर्मन, तांकां सगळ्या जाणांक काडलेले. ताणें तांकां पोत्तून हाडले सगळ्या जाणांक बरे भाशेन. तो म्हणून तूं एकदम कडक आसलेलो पूण दयाळूय आसलेलो, मोगाळ आसलेलो. हे भाशेन ताणें खूब म्हणून तूं हें केलें, प्रगती केली. पूण हे भाशेन ताच्या जिवितान घडलें. आतां वो पळय लॉरेन्स रुईज आसा, तो फिलिपिनो. वो दुसरो वेन्सिस्लाव बोहेमियाचो ओ युगोस्लाविया म्हणटा पळय थिंयसरलो. आतां तो काजारी आसलेलो पूण एकदम भक्तिवंत. सायबीण मायच्या कॉन्फरनेटीन तो म्हणजे ते समुदायांत आसलेलो. ताचेर अशेंच घाराणें घातलें की ताणें कितें वायट केलां म्हणून. ताका पोवंक जाल्लो म्हणटच ताणें कितें केलें, हे पळय थोडे पाद्री आसलेले ते तांकां काडून उडयल्ले आनी ते एके बोटीन भायर सरलेले फिलिपिनाक जावन. थिंचोच ताणें वेताळां तो नका आसलेलो हिंचर वेतात पळय ते पावले जपानाक. थिंचोच तो यामागुचीचो रे आसलेलो. ताका सगळ्या जाणांक म्हणजे क्रिस्तांवांक काडूंक जाय आसलेले. तांकां दवरूंक फावनासलें. तांकां एकदम कडक शिक्षा दिली. तांकां सगळ्या जाणांक धरले. 3 जाण डॉमिनिकन आसलेले. एकलो पाद्री जपानाचो आसलेलो, चायनाचो आसलेलो. आनी हे भाशेन बाकीचो एक लाजारो म्हणून आसलो, तो कोडकार आसलेलो. आनी तांचे बरोबर आनीक अशे आसलेले. ह्या सगळ्या जाणांक धरले आनी तांकां असली शिक्षा दिली. तांच्या तोंडान भरपूर उदक घातलें, पोट सारकें येदें व्हडलें फुगलें. तांचेर मागीर एक लांकूड दवरलें, पोट्टी दवरली आनी दोनूय सायडीन 2 जाण तांच्या पोटार अशी उडकी मारून तें सगळें उदक
कानांतल्यान नाकांतल्यान पोटांतल्यान ही भाशेन सगळे भायर सरोंक लागले. थोडे जाण मेले, बाकीचे मरोंक ना, तांकां आनीक कडक शिक्षा दिली. तांकां बांदले आनी एका खणकुलांत अशे लोंबकोळ्ळे आनी 3 दीस पर्यंत तांकां मरोंक थंयसर दवरले. हे दोगूय जाण म्हण हितून मेले, लॉरेन्स आनी लाजारो. पूण ते पळय एक जाण डॉमिनिकन पाद्री आसलेले, तांची घुमटीच कातरून उडोवन तांकां हे भाशेन मरण दिलें. हे आतां हिंच्या शेकड्यान जियेताले. लॉरेन्स 907 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी 929 वर्सां ताचें मरण जालें. आजचे 1600 वर्सां ताचें जल्म जालो आनी 1637 वर्सां ताचें मरण जालें. आतां हें कित्याक सांगता हांव तुमकां? कित्याक आमी प्रत्येक जाण आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन जियेतना आमकांय खूब सोंसचें पडटा. आमचेरूय आड वेतात, पूण आमी ती आमचेर आड वेतात म्हणून आमी आड वचोंक फावना. आयची वाचपां आमकां सांगतली कसलो मनोभाव आसूंक जाय पळय तो आसूं न्ही. पूण आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजांत थावन देवाचें बोगसणें आमी जोडून घेवया हें मागणें म्हणून. हांव पातकी सोडपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांचांक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्गीच्या बापा, तुजे कृपेन भाग्यवंत वेंचेस्लावान संवसारी राज्या परस सर्गीच्या राज्याचो चड मोग केलो आनी ह्याच मोगान आपलो जीव दिलो. ह्या रक्तसाक्षांच्या मागण्यांनी आमकांच पाट करून आमी तुकाच लोबदूंक आनी तुज्या एकवटान जिवंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकोया. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सर्वेस्परान सोयतानाक विचारलें, तूं खंय थान आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन भोवांडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे वसलो संवसारांत आनी कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या भाटां विटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय. तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताच्या इंडांनी भरोन वत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मातलाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पडे. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, ताची सगली गिरेस्काय तुजे आदीन करता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सुरशिल्लो कड सोडलो. जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या बाबाच्या घरा जेवताल्यो
आनी सोरोप येताल्यो त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरताले. तेन्ना साबे आनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सोगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सोगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोर सादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार तावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कोडीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदे आनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोर सादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोडीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरोप येतालीं तेन्ना अवचीत ओरोण्यांतलो कोर वारो सुटलो आनी घोराच्या चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें घोर त्या तोरणाट्यांचेर शेवटोन पडलें. ती मेली म्हूण तुका खोलीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जॉब उठलो. ताणें आपल्या आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक भुजलो. ताणें म्हळें, म्हज्या आवयच्या कुसब्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां. विंगडो हांव परतून बेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नांत जॉबान पातो करूंक ना, ना म्हूण देवाक कसलोच ओकमान करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थना आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोद तें तुज्या दोळ्यां मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावन तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. ओ फुडें हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणा येतोल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं
शिश्यां भितर एक प्रश्न आसलो, पूण तांच्या मनांत घोळटालीं तीं चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपल्या कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआंवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटात आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना, तो तुमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना कशे भाशेन आमी जिवंक जाय, तो मनोभव एटिट्यूड कसलो आसूंक जाय तें आमकां देवाचें उतर सांगता. कालूच आमी पळयलां, जेजू कोण आसलो? जेजू कोण? देवाचो पूत, मागलोलो, पूण सगळ्यां परस खालती. ताणेन आमचें सगळें आपणाचेर घेतलें, पूण आपलें सगळें ताणेन सोडून दिलें. आनी हे परी तो एकदम खालती जालो. पूण खालती जावन ताणें आमकां कितें दाखयलां? भितरल्यान खंयचेच वस्तूक तो चिटकोन रावना, देवपणाक पर्यंत, पूण इतलो खालती जालो. तर आमकां देव खूब वस्तू दिता. तो आमकां नेटयता, गिन्यान दिता, दुसरी म्हणल्यार तूं हुशारकाय दिता, कसल्यो कसल्यो कला आमचे मदें आसा. पूण खूब फावटी कितें जाता, तांचेर आमी विस्वास दवरूंक लागता, देवाचेर न्हय, तांचेर. आनी पयल्या वाचपान आमी तेंच पळयता, कशे भाशेन सैतान म्हणटा, तो तुका कित्याक लागून बोसता, कित्याक लागून तो तुका नमस्कार करता, कित्याक लागून तो तुका तुजेर विस्वास दवरता, कित्याक तुवें ताका राखलाय म्हणून. तो आपल्या पासत कोत्ता, तो खरो तुजे पासत करिना. हो मनोभव येवंक जाय. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तेन्ना ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटली, वो ती म्हाका उचलून दवरतली, वो ती म्हाका पोत्तून कितें दितली, ह्या कारणाक आमी करूंक फावना. तर जोब कितें म्हणटा, विंगडो हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आयलोलो, विंगडो हांव येतलो, पूण देवान म्हाका दिलां, देवान तें व्हेलां, देवाचें नांव व्हड जावं. हे भाशेन खंयचेच वस्तूक चिटकोन रावनासतना फकत देवाचेर आमचें ध्यान मन लावन देवाकूच आमी मान दिवंक जाय. खंयचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. हें आमचे कडेन जाता? जातलें जेन्ना आमी देवा कडेन हे भाशेन विनंती करतले. नाजाल्यार पळयात, कित्याक लागून आमी कितलीं जाणां अड्डूफूट जाता, आमचीं भुरगीं बाळां आमचो परामर्श करना, आमकां आयकोना, आमकां राखना, हे भाशेन आमचें चलता. ना, तांकां आमी कितें करूंक जाय तें देवा वजीर देवा पासून केलेलें आसा. तर आमी तातूंतच दादोसपण घेवंक जाय. आतां तीं तांचे वतीन कोत्तात. अरे, आमी आमचें जिवीत जियेता तें देवा सगळें जियेता न्ही, ही आनी अपेक्षा कित्याक करूंक जाय आमी? आनी हाका लागून आमी बेश्टेच ओड्डूफूट जाता. पूण जावंक जाय जाल्यार जायात, पूण हें सारकें न्हय. आमी देवा सगळें दवरया, तोच आमचें दादोसपण, तोच आमचें सगळें, आनी ताचें सगळें आमी जियेतना जियोया.
दुसऱ्या वाचपान हें तर आमचें सगळें घडोवंक जाय पयल्या वाचपान सांगलां तें जाल्यार आमी सारकीं खालती जावंक जाय. एक भुरगें खालती आसता पूण आमी भुरग्या भाशेन जावंक फावना भुरगीं कशीं ना. तो आमकां सांगता तो मनोभव आमचे मदें आसूंक जाय. सदांच आमी देवा सगळें जियेतना तो आमकां सगळें दिता. तीं पळयात भुरगीं कितें स्विकारतात, कितलीं खुशाल आसतात. तांकां कितेंय दिलें, एक पिपीर पर्यंत दिलें जाल्यार आवय खुशाल तें सारकें. ते भाशेन देव आमकां कितलें दिता, आमी खुशाल आसा? ना ना, ताका दिलां तें म्हाका व्हडलें जाय. व्हडलें दितलो देव, पूण धाकटुली वस्तू आमी पत्करूंक जाय न्हय. मागीर तो दुसऱ्याक दिवंक जाय तें तो दितलो. आनी दिलें म्हणटच ताका आमी परतून आर्गां दिवंक जाय, पूण ताका चिटकोन रावंक फावना. तें रोखडेंच दुसऱ्यांक दिलें की ना देव मागीर आनिकूय दितलो. असलो मनोभव ना आमचे मदें. आमकां जाय सगल्यांनी दिलेलें. हिंचरूय पळयात असोच आमचो मनोभव आसा आनी हातून आमी खुशाल ना. आमी भितरल्यान उचांबोळीत आसता आनी ताका लागून केन्नाच दादोशी ना. सर्गींचें रास आमच्या काळजांत आजून येवंक ना. आमकां जाय तें, पूण ह्या वस्तूंनी आमकां सर्गींचें राज मेळना. ह्यो वस्तू घेवन वेतले आमी ना. कोण दुसरीच मागीर घेवन वेतलीं तीं झगडटलीं त्या पासत. ताका लागून आमी सगळें देवाच्या ताब्यांत दवरया. ही कृपा आमी मागया आनी हे कृपेन आमी जिवंक आतां थोडो वेळ आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. इतलो लागशिल्ल्यान तो आमच्या एकवटांत आसा. आमी पुर्यान नको, पूण जितली आमी ताका आजीर जातल्या तितलें ताचें जिवीत आमी अणभवतल्या आनी धादोसपणान जिवंक लागतल्या. जेन्ना आमी आमचे भितर चिंतना भावना बरीं वायट पोजडीं आसा तितलीं ताचेर दवरूंक लागतल्या आनी खरेपणी ताचेर दवरली म्हणटच तो आमकां सुटका दिता. तो आमकां आपल्या मोगान बोत्ता. आमी दिरान आनी गोठायेन आमचें जिवीत सारोवंक लागतल्या आनी खरेपणी जेजूचो मोग आमी अणभवतल्या आनी त्या मोगा पासत आमी साक्षी दिवंक पर्यंत तयार जातल्या. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. जेजूक आमी चिटकोन आतां आसा. तर ताका एकवटोन सगल्या संवसारा पासत आमी आतां मागया. हें कोरोना वायरस कशें आनी कितें कोत्ता तें आमी नकळो, पूण तातूंतली आमकां निवार म्हणून आनी आमकां रोखडीच हातूंतली भायर काड म्हणून मागया. सोर्पुद्वेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 35, C17. Goba kolyo bari kolyo unyatsa da jiva pasa. Mocha bava bari vavra Jesu bito jivit moje misal bito sada moncha. Jiva una boson kore. Monchak sodok, jivit sodok.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, खुर्सार रोगत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताच्या फाटल्यान त्याच मोगाक गोवाय दिवंक तुज्या रोगता साक्षांनी सोंसलेल्या मोरणाच्या उगडासाक जेजूच्या कोश्ट मोरणाचो हो योद आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दोळ्याळेन मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वेंचेस्लावस आनी लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांच्या उत्सुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पोरजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuce mरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दौरून दवरतान सर्व कालीन तुका मनवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटांत आमी जी जियेता ताच्या एकवटांत हे मागणें आमी म्हणया. तो आनी आमी आनी ताचे सोबे आमी सगळीं जाणां तर बरोबर हो जमो जो आमचे सोबे आसा जाचे पासून आमी मागता, जांणी आमकां विनंती केल्ली आसा तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी तांकां आमच्यानूय जेजूच्या काळजांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन ओथरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरूम दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताजी शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी आमच्या आत्म्यान स्विकारया आनी काळजान घेवन ताचे बरोबर आमचें जिवीत चालूंक लागया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 73, D44. Yeah.
म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, वेन्सिस्लावस आनी लॉरेन्स, तुज्या रक्त साक्षांचें जैत समारंभून ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. जिविताचो उंडो हांगा सेवून आमी तांचे वरवीं जैत व्हरूंक आनी जैतिवंताक वैकुंठान तूं दिताय तें जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, कितलो धीर आनी आदार आमकां मेळटा. आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी जेजूक लागून जेजूक एकवटोन कितेंय सोंसपाक तयार आसा. आनी तुमी कितलें सोंसता? आमी देवाक आडकां दिवया. पूण भियो नाकात, घोट रावात. हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनाकात, फकत जेजूक. कोणें कितें म्हणूंक ना, कितें दिवंक ना, ना. ताचेर तुमचें ध्यान मन लायनाकात. असल्यो अपेक्षा आमचे मदें नाका. फकत जेजूचो मोग जावं आमचें सगळें आसा तो पुरो. आनी तो आमकां धीर आदार दितलो. हे बेसांत आमी घेवया. सर्वेस्पोत तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आनी सोरपोदितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीसच्या वेळा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणाकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Page number 92, F15. Ci